पक्षान ज्या प्रमाणे सांगले की आमकां रेजिग्नेशन दिवपा खातीर अध्यक्ष आनी उपाध्यक्ष दोन्ही सायडीचे अध्यक्ष आनी उपाध्यक्ष हे देवपाचे अशें म्हणून पक्षान ठरयिल्लें आनी त्या प्रमाणे आमकां सांगिल्लें की तुमी रेजिग्नेशन दिया. त्या प्रमाणे हांव फाल्यां सकाळीं वचून डायरेक्टर ऑफ पंचायती कडेन रेजिग्नेशन दिवपाचें आसा आनी तें दिता. खरें सांगपाक म्हणजे एज अ पक्षान दिल्ली जबाबदारी एज अ चेअरपर्सन म्हणून निभयता आसतना खरें म्हणचे खुबसो खडतर असो प्रवास हांगसरल्यान जालो. कारण हांगसरल्यान 8 CO जाले नवीन, आमकां 8 COची बदली जाली, मागीर AO 4 जाले, AE जाले, EE जाले, अशें बद्दल आशिल्ले. आनी प्रत्यक्षान जर पळोवपाक गेले जाल्यार एक CO समज जर परमनंट जर सोडली जाल्यार बाकीचे सगळ्याक एडिशनल चार्ज आशिल्लो. त्या शिवाय आमचे कडेन जो परमनंट स्टाफ असो म्हणजे एकूच आशिल्लो, बाकीचे सगळे आमचे कॉन्ट्रॅक्ट बेजीस स्टाफ आशिल्ले. आनी ते सगळ्या स्टाफाक घेवन आनी इतले एकूच आमी सादारण 514 कामाचे आमी टेंडर काडिल्ले आसा आनी सादारण आता 30 ते 35 फायली आमच्यो नवीन तयार जाता. त्या शिवाय आनीकय फायली म्हणजे जो आमकां सरकाराच्या माध्यमांतल्यान प्रत्येक मेंबराक 2-2 कोटी आयला, तातूंतल्यान त्यो फायली नवीन तयार जावप चालू आसा. आनी हे सगळें करता आसतना म्हणजे अशी खुबशी अशे जे डिसिजन आशिल्ले आमकां की पंचायती आतां एक उदाहरण जर दिवपाचें गेलें जाल्यार पंचायतीक जर 20% बिलो समज जर काम पडलें जाल्यार ते सरपंचाक हें आसा की बाबा तें काम कोणाक दिवपाचें 2 जाणांनी कोट केलें जाल्यार. पूण हांगा जिल्हा पंचायतीन तो पावर नाशिल्लो. ते खातीर आमी कितें केलें की पंचायत डायरेक्टरा कडेन वचून ते सगळें करून आमी जिल्हा पंचायतीन डॉक्युमेंट तयार करून दवरले. अशे खुबशे डॉक्युमेंट्स आसा की जे आमी जिल्हा पंचायती कडेन करून दवरले की फुडें येणाऱ्या कोणाकूच तेजो त्रास जावचो ना, एक सिस्टम घालून दवरलेली आसा. त्याच सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे आमी जी डीपीसी करून सगळ्या गोवा चलतालो. 2000 जरी जिल्हा पंचायत फॉर्म जरी जाल्यार डीपीसी जावन आशिल्ली आनी त्या डीपीसीची डिस्ट्रिक्ट डेव्हलपमेंटल जो प्लॅन जो आसा तो प्लॅन आमी करून गव्हर्मेंटा कडल्यान तो अप्रुवलूय घेवन ताजो फुडलो आमी प्रोसेस सुरू केल्लो आसा. हायकोर्टाची ऑर्डर आशिल्ली की तो करचो म्हणून. ते सगळे केल्ले आसा आनी हे सगळे करता आसतना आमचे उपाध्यक्ष आसतले, मागीर म्हजे सगळे झडपी मेंबर, सगळे स्टाफ आमचो CO आसतलो, AO आसतलो किंवा सगळे अशे सगळ्यांचे जे सहकार्य आसतले जाल्ला ताका लागून हे सगळे शक्य जाल्ले आसा. आनी मेन म्हणजे सगळे गव्हर्मेंट ऑफिसर म्हणजे ज्या गव्हर्मेंट ऑफिसांनी आमी गेली थंय सगळ्यांनी ते काम व्यवस्थित करून दिल्लें आसा. जे आमचे गोंय राज्याचे मानाधीश मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, तशेंच आमचे भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष तानावडे भाई, तसेच बाकीचे सगळे पदाधिकारी यांच्या सगळ्यांच्या सहकार्यान आणि म्हजे सगळ्या झडपी मेंबर म्हणजे सगळ्यांच्या स्टाफाच्या सहकार्यान जी पार्टीन म्हजेर जबाबदारी दिली ती हांव यशस्वीरित्या 3 वर्ष 7 महिने पूर्ण करपाक शकलें. ह्याबद्दल म्हाका खरें म्हणटल्यार एक समाधान आसा. आनी सगळ्यात महत्वाचें म्हणजे तुमी रिपोर्टर बंधू, तुमी म्हाका प्रत्येक वेळार सांबाळून घेतलें. आजपर्यंत पार्टीन दिल्लें काम मनापासून केल्लें आसा. हेजे फुडें जें काम पार्टी दितली तें करपाची म्हजी तयारी आसा आनी हांव करतलें. दोगी जाण फाल्यां दितली तुमी रेजिग्नेशन? नॉर्थाचो आनी सावथाचे अध्यक्ष दिवपाचे आसा फाल्यां आनी मागीर उपाध्यक्ष मागीर दितले. कोण नवो कोण जावपा आसा कितें ठरयलें तुमी? म्हाका पार्टीन सांगलां तूं रिजायन दी, हांव रिजायन दिला. कोण जातलो कितें तेजेर हांवें कांय विचारूय ना आनी ते पार्टी ठरयतली. जे कोण जावपाचो ताका पार्टी हे करतली.